हे तुम्ही पळया आणि आता फाटल्या 5 वर्षांचो विकास असा तो विकास काय प्रकाश झाला होय तुम्ही विचार पण बीजेपी माझ्या लोकांची किती करपाक
ताणें आमकां तो येयल्या उपरांत रोखडीच करून दिली. पयल्याच वर्सा जेन्ना तो येयलो तेन्ना ताका आमी रिक्वेस्ट केली ते करून दिले. असो धडाची जो आमदार तांकां सांगूंक गेला म्हाजें काम खूब आसा. ते सद्या आमकां भाव आसात, भयणी आसात, तागेलें काम पयलें आसा ताजे बाबूचें. तें काम आमकां फुडें व्हरून जाय. आमी कितें बरें जर कितें करून धावूं पयशे आसा तर आमकां बाबूची गरज आसा. हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आमी पयशे फाटल्यान धांवता, पयशे आसल्यान आमी सगळें करता. एका उठाक 5,000 10,000 दिल्यार 3 वर्स तें आमकां कांयच न्हू. तुमी हिशोब करा. तुमी घाम पळयता, तुमी तुमचे कोण भुरग्यांचे स्कॉलाचे सगळे तुमकां जाता 5,000 कांय जायना. 5 वर्सांनी 5,000 10,000 दितलो. पूण आमी तेन्ना विसरता न्ही त्या 5,000 10,000 फुडें आमचें कांयच जायना. हेचेर मातसो विचार करा म्हाज्या भाव भयणां तुमी. आनी बाबू तेंको दिया. ह्या इलेक्शनाक आमकां तो जावच. झुलो आहा म्हाजो हांगाची पंचायतीन आमी काम केलां. कितलीं कामां केलीं आमी. बाबू हें कर तें कर म्हणून सांगून रोखडेंच करतालो. आयज खंय आसा ते दीस. गेले ते दीस. हे आदले दिसाचो आमी उदास करया. बाबू ह्या पावट कसोय करून आमकां जावप म्हण आमी वावुरया. ताका ह्या मतदार संघान हाडुया. ताणें म्हाका सरपंच केलो. हांव नाका म्हणटालो म्हाका सरपंच झिलो आसा म्हाजे बरोबर. नाका म्हणटा आसतना तूं जाता जाल्यार म्हाका ताणें सरपंच केलें. तेच्या उपरांत आमी सरपंच घेतले आनी विकास केलो. हांवें केन्नाच फाटीं ना. ताका केन्नाच नदरेन घालूंक ना. म्हाजेर खूब आरोप जाले. बाबू बी खबर आसता की म्हाजो आपोणाची म्हाज्या सयऱ्याची पासून कामां करून गेलो बाबू पासून. ताचो पयलो भायलो दुसऱ्यान घेतलो. म्हाजेर हे घातले पयशे बाबू म्हाका दिले. बाबून काम म्हणून सांगलें आमी तशें केन्नाच करचो ना. आनी ताका हांवें प्रूव करून दिलो. आनी हांवें ताका केन्नाच सुद्दां घालूंक ना. कामां कडेन म्हाजी भरपूर गेलो. म्हाजी पर्सनल ना करूं हांव कांय म्हणना. म्हाज्या मतदार संघाचें काम केलां. करोडाची कामां केल्ली आसा. करोडाची कामां केल्ली आसा. तुमकां सांगूंक गेल्यार खूब आसा. हांव चड उलयना. पूण हांव सांगता कित्याक म्हाज्याच वाड्यार इतलीं कामां केल्या जाल्यार आमच्या सगळ्या वाठारांत कितलीं कामां केल्ली आसतली. आयज एअरपोर्ट आसा. कितें फायदो एअरपोर्ट हाडून. आमी झगडले. आमी रस्त्यार दिल्ले. आमचो तुळशीदास बाबा तेन्ना इलेक्शनाक बाबू दवरलो गेले पण तेन्ना आमी लास्ट तेजे फाटल्यान जाल्यार आमकां वचनाचेर वचनां दिलीं जालें तुजें. आनी लास्टाक बाबू मारून वास्को काडलो. कितें केलें आमकां सगळ्यांक त्रासान उडयता तेणें. आनी आयज आमी एक भोगता. आमी एक त्रास भोगता. बाबू नाका. तर हांव तुमकां आनीक चड उलयना. इतलेंच तुमचे लागीं बाबा येयला की हे पाड कितें आमी खंयच्याय पक्षाचे जावं पूण विचार आमचो बाबूचे हे वाटेन करात. आनी आमी ताका भरपूर मतांनी निवडून हाडया. आनी आमचो जो फुडलो कार्यक्रम आहा फुडलीं जी आमची कामां आहात ती आमी करून घेवया. देव बरें करूं. थँक्यू. वंदन करता. सगळे नमस्कार करता. आयज स्पिकरावरून आमची कोपरा बैठक काडली. आमचे उपस्थित आमचे आदले आमचे लिडर आनी एक्स डेप्युटी सी आमचे आजगांवकर सर, दादी कामील बाब, आमचे मित्र आनी भाजप मंडळ समाजी अध्यक्ष तुळशीदास गांव, संविधान बंद सर, सावंत सर, तुम्ही सगळे नागरिक, देवस्थानचे पदाधिकारी, उपस्थित आमचे सत्यम झिलू, सगळ्यांना नमस्कार. आज खूप दिवसांनी मेळटा. म्हाका उगडास येता की लास्टाक देवळाचें काम चालू आसलें. तेन्ना एक सरान मिटींग घेतली. तेन्ना बरेचशे लोक आसलेले. आयज परतून एका सोसायटीचो एक निवड उबारलेलो आसा. एक बरें कसत अशें दिसता. मान्यवर सगळे सांगलेला चड कांय उलयना. पण इतलेंच सांगता की जशें तुळशीदास म्हणटा की आमचें फ्युचर जर घडयलें आमी जाल्यार आमकां आजगांवकर सर शिवाय आमकां पर्याय ना. कित्याक आमी 2012 ते 17चो काळ पळयलो. त्या टायमार सर नासले हांगासर आमदार. त्या टायमार दुसरे आमदार आमचे टिका करिना. पण त्या टायमार पेडण्यान कितें जालें डेव्हलपमेंट जालें तशें आमी पॉज म्हणटा तो मेळ्ळो. पण जशें तेन्ना 2017 पासून आमी ते लीड घेवन सराक निवडून दिलो आनी बऱ्यातल्या बऱ्यापैकी डेव्हलपमेंटाची कामां सगळ्या मतदारसंघावर विकासाची गंगा जी चालू जाली. पण आयज परतून 2022 ते आयज पर्यंत परत खंय तरी स्टॉप जाल्लेले आसा. म्हाका दिसता जेन्ना जेन्ना सर पेडण्यान आमचे नेतृत्व करता आमकां सगळ्यांक न्याय मेळ्ळो पेडणेकारांक. आनी आमच्या भुरग्यांचें जर फ्युचर जर आमी जर घडयतले कित्याक एक प्रकल्प आहा ते आयज पळोवंक गेल्यार आमकां लोकांक कसो बेनिफीट
फॅसिलिटी मेळोंक ना मोबायल कोड आसूं आनी आयुश्य हॉस्पिटल आसूं तुका सारकें उलोवपाची गोश्ट ना पण आयज आमकां पेडणेकारांक जर न्याय जावो सिनियर सिटीजन आसूं महिला आसूं आनी यूथ आसूं जाल्यार सरासरी पर्याय आनी सगळे जाण एक बरे विचार करया हे विचार नमस्कार करता खरी तर ॲक्च्युली ही बैठक जी आहे ना ती असो विषय आहे की आम्ही सगळ्या आणि चर्चेंचो बाबूच्या संदर्भात तुमचे कितें विषय आसतले ते समजून घेवचे आणि बाबू कसो वयचो ह्या संदर्भात चर्चा करीत जावची असो आमचो विषय आसलो तरी सुद्धा ह्या तुमच्या बँकेत निमित्तान मग सगळ्यांना नमस्कार केला उपरांत सगळ्यांनी सामोचे येतात माझे नाव तुळशीदास गावस हांव चांदरेचो माजी सरपंच विद्यमान पंच आणि बीजेपी पक्षाचो माजी मंडळाचो अध्यक्ष गेली 15 वर्षां समाजात काम करता समाजात काम करताना समाजा प्रती कायदा आपण केलेला लागतात आणि एक कर्तव्य भावनेनं सुद्धा आपण समाजामध्ये काम करतात पण प्रत्येक ह्या पेडणे मतदारसंघात मला संपूर्ण मतदारसंघात माझा कामाचा प्रयत्न करतात आता विषय येतो ह्या इलेक्शन संदर्भात आणि बाबू कृष्णा उभा विषय आसा आता बाबू संदर्भात जर म्हाका दिसता ह्या मतदारसंघात बाबू केली कामां बाबूचो परिचय बाबूची काम करण्याची पद्धत वा बाबूंचे कितें केला ते म्हाका दिसता आमी कोणाकडे हाची गरज ना हांगासरलो प्रत्येक जो घटक आसा घटक स्त्री आसो युवा आसो युवती आसो पुरुष आसो ह्या प्रत्येक घटका प्रती बाबून बऱ्यापैकी सगळ्यां प्रती काम केल्लें आसा सो बाबूच्या बद्दल आमी जास्त कितें कोण सांगची गरज ना अशें म्हाका दिसता आता जेन्ना आमी तेन्ना काम करता तेन्ना खुबशे लोक तेन्ना म्हणटा जशें सरान म्हटलें की इलेक्शन येयलें काय प्रत्येक जाण आपण इथं उभं राहून आपलो प्रचार करता आणि लोकांक फुडली व्हडली म्हणजे जी ना सुद्धा आपण करू शकतो ना अशा तरेची आश्वासनां दिवन लोकांक कन्फ्यूज करपाचो प्रयत्न करता अशें सरान म्हटलें अर्ली अशें लोक सगळे उठता आपण पेडणेकार म्हणटा मांडवळ म्हणटा सगळ्या गोष्टी मान्य आसा पूण मुद्दाम जेन्ना पळय ह्या लोकांची जी आश्वासनां दिता पळय ताची म्हाका तरी खबर आसा की त्या आश्वासना प्रती हे लोक काम तर सोडाच तेजो विचार करपाक शकचे ना पण ते फक्त कितें तांकां खबर आसा की आमकां फक्त हांगासर फटींगपणान करूंक जाय म्हणून ते जाय ते तुमकां सांगताले पूण मुद्दाम पळयत ते कोणच काम करपाच्या मनस्थितीत आसता गेल्या 2022 जेन्ना बाबू हांगासर उबो रावना तेन्ना आमी पक्ष म्हणून ह्या आक्रमणाक आमी हाडलो तुमी पळयला आसतलें हांवें कितले लोकांचे कोणाक न्याय मेळना कामां करपी हो सगळो अनुभव हांवें घेता म्हणून म्हाका दिसता की खऱ्या अर्थान जर आमकां खरोच जर पेडणेकार न्याय मेळोवंक जाय जाल्यार आमच्यो ज्यो खुबश्यो गोश्टी फुडें व्हरोंक जाय जाल्यार म्हाका दिसता आमकां बाबू सारको नेतृत्व करपी मनीस जाय तो आमच्यो मागण्यो आमच्यो समस्या आमकां जे जाय तेचे आवाज उठोवप ते आमकां दिवचो सारको प्रयत्न आसता अशा तरेन बाबूचें काम सगळ्यांनी पळयल्लें आसा हांव निमणे पसून सोदतलो की बाबू आयच्या काळांत पळयलें आयज इलेक्शनाक सुद्दां बरे 8 म्हयने आसा आयच्या काळांत विचार केलो जाल्यार जे हांगासर उमेदवार आयज रावंक सोदता वा जे आपण प्रचार करता मुद्दाम पळय सगळ्यांचो एक वेगळो विशय घेवन पळय बाबू हो एकमेव असो